मतदार राजा या कार्यावळीन आम्ही नावेली कॉन्स्टिट्युएन्सी भोंवतात आणि मतदार राजा म्हटल्या उपरांत परत एक फावट सांगता तुमचें मत विचार करून मारात. जेका कोणाक मत मारता तांणी तुमची कामां तुमची म्हळ्यार ओवरऑल कॉन्स्टिट्युएन्सीची कामां कशी कितें केल्या, डेव्हलपमेंट कसो केला हाजेर पळयात आनी नक्की मारात. आमचे बरोबर एक मानेस शांतीनगर हांगासर आसा हांव. आनी तुमचें नांव? मुकेश आंगले. मुकेश बाब, पयलो प्रश्न तुमकां विचारपाक सोदता. जनरली आतां कशें जाला, नावेली कॉन्स्टिट्युएन्सी म्हणटा आख्खें गोंय भर घातल्या कारण हांगासर MLA ना. ओन्ली गोंयान 40 MLAs आसा, तितूंतले 39 MLAs आसा. लुईझीन फालेर हांगासरलो जो MLA आशिल्लो तो TMCन जॉयन जाला. कशें पळयता लोक ह्या गोश्टी कडेन, कारण TMCक एक्सेप्ट केला लोकांनी, कितें दिसता तुमकां? TMC, it's being coming from all the way म्हळ्यार from Bengal and all. They have no establishment over here, and suddenly our local MLA, whom we voted with some responsibilities, he's running from his duties in between, and he leaves his job just for his some political sakes or some political priorities. He's leaving his job and he's jumping from here to TMC. So people are unhappy. Yeah, basically people are unhappy. As per what we in this locality are looking, people are unhappy with him because there were many voters in this area for him. So people are unhappy because so many years he had been our MLA, except of the between 2 tenures if he leave. He had been a MLA for a long time. And पळोवपाक गेल्यार ताणें अशें करपा नाशिल्लें खरें. एक वेळेन लोकांचो घात मारिल्लो अशेंच आसा तो खरो पळोवपाक गेल्यार. म्हाका सांगा, TMCक लोकांनी हांगासर म्हणजे एक्सेप्ट केला अशें दिसता तुमकां? ओवरऑल TMC जर पळयत जाल्यार Might be some close ones might accept it, but maximum people I don't think so. TMC अशें गोंयानूच आख्खे ना म्हाका दिसना. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हांव विचारपाक सोदता. फाटली 4.5 वर्सां तुमी कशें पळयता? म्हळ्यार सगळे चडशे MLAs म्हणटा की आपूण डेव्हलपमेंट केला, विकास जाला ह्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन? तूं पळोवपाक आमचे हांव सदांच हें करता कित्याक नावेली खातीर न्ही, जेन्ना केन्ना आतां नावेलीचे MLA आतां इतलीं वर्सां लुईझीन बाबूय आशिल्ले आनी पूण पळोवपाक गेलें न्ही, ही ज्यो एरियाज आसा आमच्यो, दवर्ली म्हण, रुमडामळ म्हण, आकेबांय, मांडप, ह्यो सदांच सायडलायन जाल्ल्यो आसा. हांगा चड डेव्हलपमेंट म्हळ्यार तितलें ना. एक बाबा डांबर गेले वर्सां हे हय, ताज्या वयर आमची कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा तशी आसा. सो व्हडलें आमचें कांय डेव्हलपमेंट ना खरें. विकास असो कांयच ना पळोवपाक गेले जाल्यार आमचे. हय, म्हाका सांगा, कितें रिजन आसतलें तुमी मागीर सायडलायन जाले वता हांगासर? वोटर्स अशें रिजन आसा? ऑलवेज MLAनी मोस्टली नावेली म्हणल्यार फक्त ती एरिया म्हणल्यार नावेली तांच्या खातीर जाल्ली आसा. सामकें बरोबर. आमी सुद्दां तें सांगपाक सोदता की हांव जेन्ना आतां भोंवता तेन्ना एक गोश्ट पळयता की नावेली कॉन्स्टिट्युएन्सी कितली भितर पर्यंत आसा, आनी जे पणजे रावपी किंवा शहरांनी रावपी आमकां फक्त तितलीच नावेली म्हणून खबर आसता. हय, करेक्ट. हेंच जाल्लें आसा. हें जालें कित्याक तें न्ही, आमचे आतां MLA निवडून आयले तितलेंच बाबा. चर्ची एरिया ती आतां ती बिंग अप हायवे, ती एरिया तितली आमची डेव्हलप सोडो, आनी बाकीची एरिया जाता त्यो चडश्यो सायडलायनूच आसा म्हणपाक गेले जाल्यार. म्हळ्यार कांय अशें डेव्हलपमेंट अशें कांयच हें ना. एक प्रश्न आनीक विचारपाक सोदता तुमकां, कारण आतां हांव बाकीच्या लिडर्सांचेरूय येता. खुबशे लिडर्स पार्टी बदलता हांगासर आमी पळयलां. फॉर एग्जाम्पल आतां लुईझीन TMCन गेलो, आवेर्तान काँग्रेसीन आयलो, काँग्रेसचे लिडर प्रतिमा आपान गेले. सो कशें पळयता ह्या गोश्टीचेर? हे हे आतां पळोवपाक गेले जाल्यार आतां हे सगळे जाण आतां म्हाका दिसता इलेक्शनाच्या तयारी खातीर सगळे जाण आपल्याक सीट मेळपा खातीरूच हेवटेनल्यान तेवटेन गेल्ले आसा. कित्याक आतां लायक प्रतिमाक काँग्रेसीन सीट मेळपा ना दिसलें म्हणून ती आपान गेली. सो आवेर्तान फॉर दीस एंड सो ऑन इफ यू गो टू सी सगळे जाण नावेली खातीर उबे रावपाक आनी कांय ना. सो पूण लोक एक्सेप्ट करतले हे दिसता, जे पार्टी बदलतात पळय तांकां लोक एक्सेप्ट करतले हे दिसता? हे खरें आतां लोकांचेर आसा. आमी एक खरो जर तूं एक मतदार आसा तो विचार करून वोट करपा जाय मतदारान. सारकें. आतां पळोवपाक गेल्यार आमी नावेली खातीरूच जर पळयलें जाल्यार येस, नावेली डिस्ट्रिक्ट डेफिनेटली रिक्वायर्स अ चेंज, आनी द चेंज शूड बी व्हडलो, आनी इट शूड बी सम यंग एनर्जेटीक फेस येवपा जाय खरें पळोवपाक गेले जाल्यार. गुड ओपिनियन. की नावेली नीड्स चेंज, जशें तांणी म्हळें की
आनी जेन्ना पार्टी बदलता पळय परत परत जे लिडर्स तांचेर कसो विश्वास दवरप, कारण पार्टी बदलता हे आतां कित्या खातीर बदलता हो मोठो प्रश्न आसा. डेव्हलपमेंट जाल्यार डेव्हलपमेंट जाला काय कितें, करता काय कितें, लोकां खातीर बाबा काम करता काय कितें, हो एक मोठो प्रश्न आसा. एक हांगासर फाटल्या दिसांनी इशू जालो जो गाजलो आख्ख्या गोंयानूय. नावेली कॉन्स्टिट्युएन्सीच्या कांय भागांनी सुद्दां आंदोलनां जाली डबल ट्रेकिंगेक किंवा कोला खातीर. कोल हो इशू आसा, डबल ट्रेकिंग हो इशू आसा. डबल ट्रेकिंग हो इशू खरें नावेली लागत ना खरो आमचो पळोवपाक गेल्यार. आमची दवर्ले कॉन्स्टिट्युएन्सींतल्यान रेल्वे लायन पास जाता. तूं आतां बेजिकली पळयलो आतां कोल आनी हे ओके कोल शूड बी बँड, हांव ना म्हणना, पूण कशें आसा सर्टनली वी रिक्वायर इट. आमकां तो कोल हें जायना ट्रान्सपोर्ट, हे आमकां इलेक्ट्रिसिटी खंयच्यान येता, इलेक्ट्रिसिटी खातीर कोल जाय. पूण कोल इज अ इशू, बट इट शूड, पूण हे कोल स्टार्ट करपी कोण आशिल्ले आनी आतां बोवाळ घालपी कोण आसा हे लोकांनी पळोवपा जाय. स्टार्ट करपी कोण आनी बोवाळ घालपी कोण ते पळोवपाक गेल्यार वन एंड द सेम पर्सन्स आसा ते पळोवपाक गेल्यार तूं. मायलेजी खातीर बोवाळ घालता. येस, इट इज ऑल मायलेज, इफ यू पॉलिटिकल मायलेज, नथींग एल्स हातून, आनी कांय म्हाका दिसना. बरें, आतां हातूर आनी एक प्रश्न आसा, तुमी घराणेशाहीचे पॉलिटिक्स कशें पळयता, कारण चर्चिलाची चली सुद्दां इंट्रस्टेड आसा हांगासर कॉन्टेस्ट करपाक. घराणेशाहीचेर कशें पळयता? हे तूं आतां म्हणत जाल्यार दे आर थिंकींग, देव kept politics as their bread and butter, you can say, in one words. It's a bread and butter for them. Exactly why I said Naveli खातीर आज energetic आणि young face जाय, who is having his vision towards Naveli and Navelkar, not as a business. हे जे चल्लां घराणेशाही म्हणटा ती, इट इज अ बिजनस. तांणी फॅमिली ताजी तांचे तुमी म्हणटा पळय रोजी रोटी ताजेरूच चलता म्हणपाची आमी. सो दे आर लेस बॉदर्ड अबाउट पीपल इफ यू गो टू सी. एक्झॅक्टली पीपल लोकां बद्दल विचार करात, लोकांक कितें जाय कितें नाका हो विचार करपाचो प्रयत्न आसा, आनी त्या खातीरूच ही कार्यावळ आमी तुमच्या मुखार हाडटा, लोकांचो आवाज तुमचे कडेन पावोवपाक. कारण लोकांक तुमी जे दिता पळय तें नाका. लोकांक जाय काम, लोकांक जाय एम्प्लॉयमेंट, लोकांक जाय बरे रस्ते, लोकांक जाय बरे उदकाची सुविधा, वॉटर जी आमी पायपलायन म्हणटा किंवा बाकीच्या घरा कडेन पावता, लोकांक जाय बरी इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शनां. ह्यो सगळ्यो गोश्टी लोकांक सुखान घरा कडेन रावपाक मेळपाक जाय. एक लास्ट प्रश्न विचारपाक सोदता, खंयचे 2 प्रॉब्लम्स तुमी फेस करता किंवा तुमकां जाल्ले जाय ह्यो गोश्टी बेग्यान हायलायट करच्यो अशें दिसता, अशें कितें आसा तुमच्या वाड्यार म्हणा, तुमच्या एरियन म्हणा किंवा ओवरऑल कॉन्स्टिट्युएन्सी? आमच्या खातीर सगळ्यां मेजर इशू आसा पळय हांगा, हे आखे बांयश म्हण किंवा इवन दवरले आमी जे पर्यंत आमी आतां हे पळयता त्या पर्यंत, इट इज इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रिसिटी इज अ मेजर इशू इन आर कॉन्स्टिट्युएन्सी. A slight rainfall or a slight breeze is just enough for power to fluctuate, and we are having this fluctuation problem for a long time. And after a long fight from, especially from Akemaish, we are having a Akemaish group as well. So आमचो Akemaish ग्रुपा वयल्यान आमचो जो long fight back जालो and some support, we got one more transformer over here after a long fight, we can say it. And but still the problem is not 100% sorted out. So that is a major, very top of the priority issue if you ask. बरोबर. म्हाका तुम्ही पळोवपाकूय शकता जे खांबे आसा इलेक्ट्रिसिटीचे ते कितले वर्साचे आसतले, तांचे जे लायफ आसता ते 20 ते 25 वर्सां. ताच्या नंतर ते सगळे कंडक्टर आसा किंवा जेंचे जे वायर्स आसा किंवा त्यो बदलपाची गरज आसता, आनी ती एक्चुली जावपाक जाय. आनी जशें बाईन म्हळें की आवटलायन जी आसा हांगासरली तांकां ते सारके सायडलायन करून उडयता. म्हणजे हांगासर जशें आमी शांतीनगर आसा किंवा बाकीचे जे हांगासरले एरिया आसा सायडलायन करून उरलेल्या कारणान बारीक बारीक गोश्टीचेर लक्ष दिलें वचना. बाय थँक्यू व्हेरी मच. आनी जर तुमकां कितें मॅसेज दिवपाक जाय, कितें जर तुमी हायलायट करपाक जाय? येस, इतलें सांगूं शकता हांव आमच्या नावेलीच्या सगळ्यां खातीर, हो ह्या खेप खरें विचार करून वोट करा. नावेलीक यंग एनर्जेटीक फेस जाय, जो तुमच्या मदीं रावन आयिल्लो आसा, म्हणल्यार तुमची कामां करपाक शकता, ते विचार करा. बरोबर. दोळे धापून वोट मारनाकात. एक्झॅक्टली. दोळे धापून वोट मारनाका, पयशां खातीर वोट मारनाका, सोऱ्या खातीर वोट मारनाका आनी पार्ट्यां खातीर वोट मारनाका. पार्ट्यो 5 वर्सां तुमी मेहनतीन जाय तितल्यो करपाक शकतले जर तुमचे कडेन काम आसत जाल्यार. ते काम मेळपा खातीर किंवा ते काम दिवपी किंवा एक ऑर्गनायज म्हणजे इंडस्ट्रीज किंवा बऱ्या तरेचे एम्प्लॉयमेंट जनरेट करपी जर कोण आसात जाल्यार वोट मारात. थँक्यू भाई, थँक्यू व्हेरी मच. देव बरें करूं.